आज सकाळी 6 वरांचेर डीजीपीक खंय तरी चेस्ट पेन जातालो आनी चेस्ट पेनाचो ताका चड जालो आनी ताका खंय तरी तेजे चेस्ट पेन जाता म्हणून ताका जीएमसीन एडमीट करचो पडलो. जाल्यार आतां ताका जीएमसीन सद्याक एडमीट केल्लो आसा आनी तेजी जे टेस्ट रिपोर्ट सगळे जे आसात ते सद्याक नॉर्मल येयल्ले आसा आनी आमकां हांगा अशी म्हायती मेळिल्ली आसा. डीजीपी जो आसा तो ऑलमोस्ट रिकवर जाल्लो आसा आनी ताका आयज सांजे म्हणल्यार ताका जो डिस्चार्ज आसा तो ताका मेळपाचो आसा. मेन म्हटल्यार ताका जेन्ना चेस्ट पेन जातालो तेन्ना अशें कळ्ळें की गॅसाचो ताका प्रॉब्लम जाल्लो आशिल्लो आनी त्या प्रॉब्लमाक लागून ताका 6 वरां खातीर ताका डॉक्टरांच्या निरीक्षणान दवरलेलो आसा आनी तशेंच ताका ही जी 6 वरां आसा तितून ताचे खुबशे अशें टेस्टींग केलें आनी तेजे सगळे रिपोर्ट्स जे आसात ते सद्याक सगळे बरे येयल्ले आसात आनी आयज सांज मेरेन जो डीजीपी आसा तेजो डिस्चार्ज जावपाची शक्यता आसा. सो आयची ही म्हत्वाची बातमी जो डीजीपी आलोक कुमार ताका आयज खंय तरी चेस्ट पेन जालो म्हणून ताका आयज जीएमसीन एडमीट करचो पडलो आनी ताका आयज सांज म्हणजे ताका डिस्चार्ज मेळटलो. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर बांबोळेसून.